आमची माती आमची मुनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. माजवंक जायना तें पिंतूर प्रकृतीचें, सोरूंक जायना तें दिर्वें शिकापकें, आनी सोलवूंक सकनातली ती सकत जावन आसा सत. तुटोवंक जायना तो बांद मोगाचो, आनी विसरूंक जायना तो सांगात तुज्या कुटुंबाचो, तुवें वाडिल्ल्या समाजाचो, तुवें जल्म घेतलेल्या त्या देशाचो. त्यामध्ये देशाची आमी जल्म घेतलेल्या त्या धर्तेची सेवा करचें भाग भोव थोड्यांक, पूण हर एकल्यांक तो अवकाश आसा. पूण कांय थोडे राजकारणी जातात, हेर थोडे सरकारी संस्थांक रिकतात, आनी कांय थोडे देशाच्या रक्षण शिबंदी जावन एक विसवण करतात. आनी असल्या जायत्यामध्ये आमचे मंगळुरी क्रिस्तांव आसात. ह्या फुडें ह्या कार्याद्वारे आमी सादर केल्लो आसा. आज प्रत्येक जावन हांव एका स्त्रियेचो उल्लेख करूंक अपेक्षिता. जायते तेंपा आदीं म्हाका तिणें कॉल करून कळयल्लें आसा, आमच्या मिलिटरींतल्या मनशांक आमची माती आमची मनशां कार्यान तुमी सादर करा आनी तांच्या द्वारे आमच्या तरणाट्यांक चड प्रेरण दिया म्हणून. आनी ती आसा फिलोमेना. आनी ह्या माध्यमाद्वारे हांव तिजो आभार मानतां आनी तिकाय बरें मागतां. आनी आयच्या ह्या आमच्या प्रसंगाक आमचे सोवें आमंत्रीत जावन आसा कर्नल जॉन एन सेरावो. मोगाचनो मुंबयांत 1947 इसवेंत डिसेंबराच्या 25 तारखेर नातालांचो संभ्रम चलत आसतना त्याच दिसा तांचो जल्म जाल्लो. मोडबिंद्रींत आपले मुळावें शिकप जातच ऑस्मानिया युनिव्हर्सिटींतल्यान तांणी BA सनद आपणायल्या. 1961 इसवेंत इंडियन एअरफोर्सान ते भरती जाले आनी त्या उपरांत सिक्कीम, वेस्ट बेंगॉल, जम्मू काश्मीर, आसाम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू अशें आमच्या भारताची प्रधान सैन थळांनी ते वावुरल्यात. ईस्टर्न अँड वेस्टर्न बॉर्डर्साच्या रेजिमेंटाचे कमांडर जावनय तांणी सेवा दिल्या. 1960 इसवेच्या इंडो पाक झुजांत, 1971 इसवेच्या बांगलादेश झुजांत तांणी क्रियाळ जावन पात्र घेतला. 1971 इसवेंत ढाका रिगल्ल्या भारतीय सैनिकांतल्या पयल्या पंक्तींत माने सेराव आसलो म्हूण सांगून भोव अभिमान पावता. बॉक्सिंग, व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, धांव तांच्या पसंदीचे खेळ. वासाप आनी पैण तांचे हव्यास. समाज सेवेंत भोव क्रियाळ आसून आपले आपल्या ह्या काळारी आपल्या निवृत्त जीवनाची अमूल्य वरां ह्या सेवे खातीर ते अर्पीत आसात. भोव अभिमान पावता. आनी तशेंच एक दुखाची गजाल जी जायत्यांक कळीत आसचेली, तांचो पूत केविन सेरावो देशाची सेवा करता आसतना वायुसेनांत तो वावुरता आसतना अंतरुल्लो. आज ताजो वर्त्या अभिमानान हांव उडास काडटां. तांची पत्नी आसा दोतोर जेसिका सेरावो. तिणें आर्मीन सेवा दिल्या. प्रस्तुत ती समाज सेवेंत व्यस्त आसा. तांचो पूत केनेथ सेरावो आनी ताची पत्नी डॉक्टर वंदना सेरावो हांच्या सवें कॉर्डेलांत तांची वस्ती आसा. आयच्या ह्या प्रसंगाक वर्त्या मानान आनी मोगान हांव स्वागत करतां कर्नल जॉन सेरावो तुमकां. थँक्यू सो मच. मस्त देव बरें करूं. कर्नल, एअरफोर्सांत रिगोवंक प्रमुख कारण कसलें? हांव ल्हान तावन मिलिटरींत जॉयन जावची म्हजी मस्त आशा आसली. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव मुडबिद्रींत इगर्जे वयताना एक मिलिटरी घराक पळयतालो. ताका पळोवन ताची इस्त्री घाल्ली, ताचे लॅनयार्ड, ताची तो बहुशा गुरखांत आसलो म्हूण दिसता. ताका पळोवन आनी एक चिल्लर लागता. आमच्या मुडबिद्रीन मस्त गुरखास आसले. ते रातीक चलतना ते खिळे घालीन नेल्स चलतना ठक ठक करन आवाज जावन तांची ती कुकरी ते म्हाकाय तशें घालीचें म्हणून. आनी आमचें घर मुडबिद्रीन पुलीस लायनी लागीं.
म्हाका इतली आशा जाली की हांव तांचे ड्रील पळोवंक येतालो रायफल ड्रील. तशें जावन म्हाका ल्हानतावन एक डिफेन्स फोर्सांत एअरफोर्स म्हाका एक्चुअली गोत्त नासलें. एअरफोर्सांत कितें जाता, आर्मींत कितें जाता, नेवींत बिलकुल गोत्त नासलें अशें. पूण म्हजी एक एम वॉज आर्मीन जॉइन जायचें, डिफेन्सान जॉइन जायचें म्हणून. तशें जाल्ल्यान म्हाका एक दुसऱ्या कसल्याच विभागान म्हाका इंट्रस्ट नासलें. खाली म्हजी इवन हांव कॉन्वेंटाच्या स्विस कॉलेजींत शिकतना म्हाका पुलिसां मदीं मार्च करचें म्हणटालो, सिपाय बरीच जातालो म्हणून म्हजी माद्री म्हणटाली म्हाका. त्या खातीर म्हजी समहाव द इनिशिएटीव वॉज फ्रॉम दॅट मॅन. एक मिलिटरीचो मनीस आसलो, ताका पळोवन I always wanted to wear the uniform and be like him. नाही बहुत अपूर्वायचे. आणि हे हांव चिंता साहित्यांच्या एका वृत्ती जीवनाचे प्रेरण असल्यास ल्हानपणाच्या ल्हान गणितांक लागूनच कोण ना. वय बहुशा इट इज बिकॉज ऑफ दॅट फेलोस युनिफॉर्म. तसो युनिफॉर्म ताका पळोवनच सावळोसो मनीस लांब दीग आणि it was a aim to become soldier, join the defense. बरें, पण एअरफोर्सान तुम्ही रिगलेल्या तुमच्या सेवेच्या अवधेन तुम्ही आसतना तुम्ही केल्लो निर्धार सारको वा करूंक नजो आसलें, दुसरी कांय विसवण बरी आसली म्हणलें केन्नाय भोगुल्लें आसा गी? नो, खंडीत ना. खंडीत, एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स. हांवें केल्ल्या खंयच्याय आज पर्यंत कितें जाल्यार आय डोंट रिग्रेट. आय हॅव नो रिग्रेट्स. ओनली माय रिग्रेट इज दॅट I could not take part in Kargil operations. I wanted to take part in that operation, but by the time I retired. My aim was to climb those Tiger Hill. Okay. I wanted to show what Indians are to the Pakistanis. Yeah. Mangaluri Kristav, Navy, Army and Air Force and Rigon party मुळ्ळे एक वक्कणे आसा. तुम्ही कितें म्हणटात? हांवें एअरफोर्सान ती आर्मींत आसतना मस्त मंगळूरकारांक पळयलां. आतां सांगूंक जायना की मोर एट्रॅक्शन इज टुवर्ड्स गल्फ म्हणून, बट दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स. एक रिजन आसा की डिफेन्स फोर्सांत लोक वचनात म्हणून. आनी एक विशय म्हाका लागता की आमकां सांगल्या प्रमाणे म्हाका मिलिटरी म्हळ्यार एअरफोर्स म्हळ्यार नेवी म्हळ्यार आय डीड नॉट नो द डिफरन्स. ह्या विशयांत आज आतांय इस्कॉलांत या घरांत इगर्जेंत हाच्या विशयांत कोणी उलयना. देर इज नो नॉलेज ऑफ डिफेन्स फोर्सेस एट ऑल. इट इज अ ब्युटिफूल सर्वीस. डिफेन्स फोर्सेस इज अ लवली सर्वीस. तुम्ही भितर गेल्या उपरांतच तुका गोत्तू जाता एक डिफेन्स फोर्सान कितलो मोग, कितलो लाव, वॉट ए एफेक्शन, वॉट ए म्हणजे आमकां कितेंय तरी जायत आवर पीपल, द पीपल वी वर्क विथ, दे टेक इट एज ते तुमच्या भावा बरी, ते तुमच्या आवय बापाय बरी, सिनियर्स ते पळयता. आतां तुमी आयकोंक पुरो दादरींत एअर चीफ मार्शल आतां ताणें ताका सांगलें, दॅट चाप ताचें नांव काल सरताज सांगलें, तुका हांव रिसेटल करता. ए चीफ टेलिंग तुका हांव सेटल करता, तुज्या फॅमिलीक हांव पळयता म्हूण सांगलें. हे सकट लेवलार वयर तावन सकयल पर्यंत आर्मींत, एअरफोर्सांत, नेवींत आसा, वी आर लायक ए फॅमिली. बट दीस इज नॉट बीन टोल्ड टू स्पेशली आवर पीपल. आमच्या लोकांक गोत्तू ना. हांव चिंता भूमुगाच्या वीक्षकांनो, जायते फावटी आमी ह्या विशयांत उलयतना कळयल्लें आसा. आमच्या इगस मातेन खंयसर साध्य आसा, देशप्रेमांत असल्या शिबंदे कितें सर सौलभ्य आसात, कसली माहीत गरज आसा ती आमच्या तरण्या पिळगेक दिजय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर भद्रती आनी त्या वावरांत एका रितीची आत्मसंतृप्ती ती लाख या करोड जमल्यारय कांय थोड्या वृत्त्यांत मेळना. आनी हांव चिंता तेंच कर्नल सेराओ आमचे लागीं सांगूंक अपेक्षिता. बरें, तुम्ही भारताच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून सेवा दिल्या आणि त्या वेळार वेगवेगळी संस्कृती, वेगवेगळ्या जाती कातीच्या लोकांक तुम्ही मेळचे, तांचे बरसोचे अवकाश लाभल्यात.
त्या घडये तुमकां ह्या देशा विशीं कितें भोगलां? डायवर्सिटी इज द नेम इंडिया म्हणटात. आतां तुमी सिक्किमान गेल्यार तो लोक तांचे खाण विरण तांची बुद्धिजम, पूण लोक इतलो मोवाळ तुमी कांय रातीक कांय विचारा असलो जागो खंय आसा आमकां वचचें पडटा. ते तुमच्या सांगाता येतात. ती चडणी आमी जिपार वेता तांकां जोडटा. आमकां जागो दाखयले उपरांत ते सांगतात तुमी हांगाच राव, हांव फाटीं चलोवन येता. तितलो मोग. आमी राजस्थानाक वसा. राजस्थानात तुमकां गोत्तू जायना तुमी नॉर्थाक येतात की सावथाक येतात की. आमी रातीक मार्च करून वेताना मार्च म्हणटा एका जाग्यार वचचें जाल्यार नेकत्रां पळोवन पोल स्टार खंय आसा थंय मस्त स्टाराच्या वशान पळोवंक येता. पूण वी लूज ट्रॅक. त्या दाळा आमकां ते लोक पळयतात, आमचे ओट्टूक येतात, दाखयतात, थंय आसात. पंजाबांत वचूं, आमचे पंजाबांत गेल्यार तुमकां जेवण करीचें म्हूण कांय ना, ते दितात तुमकां आनी दितात. इतले सकट हांव मस्तू जाग्यांनी गेला. आमची राती हांवें स्पेंड केल्या घरा कांय बिछाण्यांनी कांय व्हर नासतना. तुका अशें पळयतात की हो एक आमकां देव आयलो तशें. इट्स अ ब्युटिफूल. आमचो देश थंय गेल्यार मात्र एका वेळा तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा थंय वसा, मेळा लोकां लागीं, तांचे खाण खाया. तांकां तुमी व्हडले उलयल्यार ते पूण हांव एक ल्हान स्टोरी सांगता तुमकां. हांव 71 वरांत आमी चलोवन वेताले. आमचे आमी इन्फंट्री वट्टू आशिल्ले. एक जागो आसलो डॉकी पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डरांत आसलो. रातीक आमी गेले, लायट आसले. आमचे जीप पळयल्लेंच पुरे लायट ऑफ. आमकां गोत्तू नासलें आतां खंय वेचें कितें करचें म्हणून. आमी एक ठक करून एका दरवाज पडले पयले. हांवें जेजूचे पवित्र काळजाची फोटो पळयली. आर यू ए क्रिश्चन? हांव विचारलें. येस सर. ही सेज वी आर फ्रॉम द इंडियन आर्मी. हांवें ताका विचारलें मिझोरामांत. ती म्हणूंक लागली म्हाका सर कम इन सायड. आनी तांणी म्हाका तो ब्युटिफूल कप ऑफ टी, हे ब्रेड कांय नासलें, लढायचो जागो कांय ना, इतल्या मोगान. तशें मोगान हांवें तांकां विचारलें आर यू ए क्रिश्चन? आय एम ऑल्सो ए क्रिश्चन. हांवें बेंतीन घाल्ली. तशें म्हणून तांकां सांगलें तुजें नांव कितें? म्हणटा लागले US. म्हजें नांव युनायटेड स्टेट्स. म्हणटा तो US कशें म्हणटाले? म्हजी आवय अमेरिकन सोल्जरा कडेन काजर जाल्ली, ताणें म्हाका नांव दिल्लें आसा US म्हणून. म्हूण जाल्यार हांवें तुमचे सांगचे म्हूण जाल्यार तुमी एका जाग्यार वसा, मेळा, लोक इतलो बरो. बेसिकली आवर पीपल आर व्हेरी गुड. ओनली व्हेरी फ्यू पीपल आर बॅड. हांव चिंता ह्या एका अपुर्बाच्या चिंतपातळार आज आमच्या माध्यमांनी, आज आमच्या पत्रांनी देशांतले जायत्यो अनाचार आमकां नेगेटिव्ह न्यूज येतात. देशांतले क्रूरपणा, भ्रष्टाचार आनी जायत्यो नकारात्मक गजाली वाचूंक मेळटात. पूण ह्या देशांतल्या लोकां कडेन एक बरें काळीज आसा, एक बरें मौन आसा. आनी ती ग्रेस्तकाय त्या मनशां कडेन मेळिल्ल्या वेळार मात्र आमच्या अनुभोगाक येता. तुर्तान निमाणे एक सवाल तुमचे लागीं विचारचें तर तुमी तुमच्या सेवे अवधेन कसले हुद्दे सांबाळल्यात? हांव एअरफोर्सांत कॉर्पोरल आसलो. थंय जावन ग्रॅज्युएट जावन UPSC एग्जामिनेशन दिवन आर्मींत गेलो. आर्मींत सेकंड लेफ्टनंट, आतां ते रँकूच ना, लेफ्टनंट, कॅप्टन, major. Okay. And then I became a colonel, commanded a regiment, artillery regiment. And the life was beautiful. Maka zartar, I mean, if पुनर्जन्म जर तर असा, I mean, आमच्या समाज, आमच्या रिलिजनान सांगा ना तो, I would like to live the same life. I would like to see. वापूरबाई, भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, भोव सुंबोयत आनी सुंदर एका वावराचें पैण जें रक्षणाच्या शिबंदेद्वारे देशाची सेवा केल्लेलें
जावन आसा एक व्हरतें भाग कर्नल सरावोचे. आज तांचे लागीं आमचो प्रसंग मुंदरसून व्हरता आसतना लडाखाच्या वाटेर एक आपुरबायचो एक बोर्ड आसा आनी तो बोर्ड असो वाचूंक मेळटा. वॉट इज अ लायफ टायम एडवेंचर फॉर यू इज अ डेली रुटीन फॉर अस. जिवितांत कितें साहस म्हणून तूं लेखताय तें आमचें सदांचें जिवीत. आनी ह्या उतरांतय ह्या शिबंदेनकरच्या त्यागाचें एक दृश्य दिसता. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी चेन्नई हांगासर एक असो एक फलक आसा. वी लिव बाय चान्स, वी लव बाय चॉयस, वी किल बाय प्रोफेशन. भोव आपुरबायचे सक्तेवंत समर्थेवंत उतार जे आमच्या देशाक राखच्या शिबंदेक एका रितीर प्रेरण दिवचे आनी देश रक्षण आसा म्हणून एक पूरक जावन वातावरण रचत आसलें सोबीत उतार. आनी हे उतार तुमच्या मुखार दवरता आसतना आयचो प्रसंग हांव मुंदरसून व्हरतां. कर्नल सरावो, भारतांतले राजकीय क्षेत्र देश राखच्या शिबंदेक पूरक जावन वातावरण रचता वा भ्रष्टाचार आनी इतर पॉलिटिक्साक लागून शोषण करता, कशें भोगता तुमकां? हायर प्लेसीसांत कितें जाता तें हांव नेना, पूण हांव अप टू डिविजन लेवल जावन फायटींग रियली जाता. पॉलिटिक्स डजंट इफेक्ट अस. नो पॉलिटिक्स. आमकां कितें जाय आमकां ल्हान इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम. तुका कितें जाय, लढाई करूंक तुका कितें जाय, तुजें एक्सरसाइज करूंक तुका कितें जाय, थंय तावन things go up. The commanding officer, these are one of the most powerful person in the Indian army. Is the commanding officer. ताचेकडे येता थंय तावन you project the things whatever you want तुका मेळटात. There is no question of not getting it. व्हडले आतां म्हणटात बोफोर्सान तांणी पयशे केले आनी पयशे केले. It doesn't affect. It does not affect. That means the system is perfect system. And there is nothing like corruption. There is nothing like corruption. There are people at the top whom I have also read in paper, you also read in paper. It is not affecting the routine activities of routine activity and functioning of the army, air force, navy does not affect. No. बरें. क्रिस्तांव देश रक्षणाच्या कामांत जायते जावन उसले हुद्द्यार आसले आसात. ह्या आदीं हांवें त्या विशयंत भोव आपुरबायन संक्षिप्त अंके दिल्ले ते परत उच्चारण करूंक वचना. पूण आमची साहित्य सेवेंत आमी आज सावन तरी मूलभूतवादी आमचे थंय देश प्रेम ना म्हणल्या जिन्सी घोशणा घालतात. ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटात? इट डजंट इफेक्ट. एब्सोल्युटली ताचो कांयच इफेक्ट ना. कांयच इफेक्ट ना. जे म्हजें काम युअर आर्मींत अशें तुका हर एक मनशाक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. लायक सांगता तुका एक उदाहरण जावन ए सेक्शन 10 जाण आसात. एकलो ल्हानसो नायक, बाकी पुरो तांकां कितें काम ताणें कितें काम करचें इट इज डिसायडेड, इट इज केप्ट. त्या नायकान ताका सेक्शन कमांडर म्हणटात. ताच्या मागीर 3 सेक्शनांत एक प्लेटून जाता. प्लेटून कमांड ताका कितें काम तें दिल्लें आसा. इट डज नॉट इफेक्ट. द पीपल वील कीप टेलिंग क्रिस्तांवचे हिंदुवांचे नो नथिंग. आका शिबंदेक आनी रक्षण शिबंदेक आनी मिलिटरी जाताना जात कात म्हणली नो बिलकुल ना. आमी सकट एकच. आतां हांव आर्मींत आसतना आय वॉज द कमांडिंग ऑफिसर. जर ते हिंदुवांचे फेस्त जालें म्हाका आरती करूंक आय यूज टू लव इट. मुसलमानाचे फेस्त जाले तांकां वचून तांकां सिगड्यांच्या गुरुद्वाराक वयचे. इट इज एन एक्सपिरियन्स बाय इट सेल्फ. ते आतां सांगिल्ल्या बरी तुमकां जर पर्सनल एक्सपिरियन्स केल्यार मात्र कळटा वचून म्हाका सांगूंक साध्य ना. इट इज अ ब्युटिफूल. द लायफ इन आर्मी इज ब्युटिफूल. ब्युटिफूल. भोव वापरबाय. तुमच्या सेवे अवधेंत तुमकां चड तृप्ती दिल्लें घडीत खंयचें? 1971, 17th of December, I entered Dhaka. Okay.
आमकां मस्त पुरासाण जाल्ली चलोवन सादारण 200-300 मैलां चलोवन when we entered Dhaka I said this is the what we wanted. You should have seen the soldiers firing, jumping. It says ani जर तर I'm telling you today, जर तर जनरल मानिक शॉन ऑर्डर जर तर दिल्ले ना आमकां पाकिस्तानाच्या सोल्जरांक मारनाकात तांकां आपणनाकात जर तर द ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर म्हणटात इट वूड हॅव बीन फिल्ड विथ ब्लड Pakistanis. We would have done it. हांव यंग आसलो यंग कैप्टन बबलिंग जर तर तांकां जर तर तांणी सांगिल्लें ना we would have finished them off. We would have there wouldn't have been a thing like Kashmir problem today. We would have sorted them out. The restraint was we are disciplined. त्या जोशान तरी आमकां रावयला 95,000 सोल्जरांक आमी तांकां मागीर आमच्या जामिया बरी पळोवन फाटीं धाडले मान करून धाडलो बरें भोव एका रितीन म्हाका दुका बरीच जावन सांगूंक भोगता तरी तुमचो पूत देवादीन केविन सरावो तो कितें सोपनेल्लो तो ल्हानपणांत हांव न्ही हीज एम्बिशन ताचें एम्बिशन आशिल्लें ताका एअरफोर्सांत पायलट जायचें म्हणून तुमी आयकलां जावंक पळय एक पिक्चर आसा टॉप गन टॉम क्रुजाचें तो 8व्या क्लासीन तो 9व्या क्लास पाटी आयल्या कुडले ताणें ते दादा VCR असो ताणें VCR घाल्लो तें पिक्चर ताका पिक्चर आवशांत हांवें ताका ITI मद्रास थंय कोचिंग 4 वर्सां हांव आसलो 4 वर्सां घालें तो ताच्या आवयक सांगतालो मम्मीक सांगतालो लेट डॅडी डू मम्मी आय विल ओनली जॉइन एअरफोर्स तो म्हाका सॅटिस्फाय करूंक ब्रिलियंट ही वॉज ब्रिलियंट म्हजो पूत ही वॉज ब्रिलियंट स्पोर्ट्समॅन माय एल्डर सन वॉज नॅशनल चॅम्पियन इन बॅडमिंटन 4 वर्सांचे डिफरन्स ताका डिफीट करूंक जायनासलो सो ही स्विच टुवर्ड्स स्विमींग अँड बिकेम ए नॅशनल चॅम्पियन आय सी So his ambition was to become a fighter pilot and only fighter pilot. He flew MiGs. Magir, the best aircraft in the world is MiG-23. Tanga swing wing aircraft, speed. He was selected for that. Unfortunately, they became old. So he was selected for Jaguars. Jaguars are one of the finest aircraft, fighter bombers. They do the job of fighting, they do the job of bombing. He was selected. And very few pilots, I mean, the best of pilots are selected for this category. He was in that category. Unfortunately, met with an accident in Pakistan border. And पण त्या वेळार म्हणजे एक बापूय जावन हांव तें दूख समजता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बाळाक हांवें एक ल्हान प्रायर होगडायिल्लें आसा आनी तुमच्या पुताक तुमी ह्या एका देश सेवेच्या वावरांत होगडायत आसतना ती खबर तुमकां पावत आसतना तुमकां तें दूख सोसूंक आनी ताचे वयर जैत व्हरूंक कशें जालें impossible. It was impossible. So must it was impossible. But I had to म्हज्या मिसेसाक सांबाळची तो ओनली वन क्वेश्चन हांवें तिचे कडेन विचारलें एकच क्वेश्चन तुजे कडेन तो रड तुमी कितेंय कर जर तर रॉनीक तुका जर तर पाटी हाडूंक साध्य आसा हांव तुजे कडेन येता तूं कितें करता तें कर देता जायना हाडूंक जायना सो लेट अस कंट्रोल या सो दॅट्स हाव आय थिंक बेसिकली म्हज्या बायले खातीर it was a terrible shock. I think I would never have जिणेंत कोणाक जावनूच तशें डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट भोवमोगाच्या जिवितांतल्या पयणार जायते फावटी असलेख अनाहूत आसता आनी ताका सवाल आमी विचारूंक जाप सोदूंक सादसना ती देवाचें मांडावळ म्हूण लेखी येता पूण जरी तर असल्या एका रितीच्या दुरंताक लागून जायतीं आवय बापाय वडिलां आजून तें दूख काडटा जाल्यार हांव चिंता कर्नल सेरावोचें उतार मोतीन दवरून जें कितें वयल्याचें मांडावळ आसा ती ताका सोडून ह्या सोबीत संवसारांतले 4 दीस सुख संतोशान जियोंक एक आपुरबायचो संदेश ह्या माध्यमाद्वारे दिता कितें जावं
सरकारांतावन एअरफोर्स शिबंदेतावन तुमकां फावो तो सांगात आनी बुजावण लाभली गी. म्हाका सट्टन जावन रायट फ्रॉम इवन ते दाडा हांगाचे मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर प्रोडक्शन पल्लम राजू, आमचो रे, मागीर मस्त डिफेन्साचे एअरफोर्साचे आमच्या आर्मीचे म्हजे मस्त जाणांनी म्हाका बरयल्लें आसा, म्हाका मेळोवंक आयल्या घरा मेळोवन आमकां लॉट ऑफ कन्सोलेशन ताणें दिलां. आय हॅव नो कंप्लेंट्स एट ऑल. गव्हर्मेंट, द एअरफोर्स, आय टोल्ड यू आमची एअरफोर्सांत आर्मींत आमी एक फॅमिली बरी रावता. म्हाका कशेंच कंप्लेन ना. दे लुक्ड आफ्टर अस. भोव वापरबाय हांव चिंता तो सांगातच आमकां अर्दें धैर्य दिवंक आनी एक बरें जिवीत सकारात्मक पॉझिटिव्ह लायफ जिवंक प्रेरण दिता. भोव वापरबाय 2 झुजांनी तुमी क्रियाळ पात्र घेतला. 1965 इंडो पाक, 1971 बांगलादेश. त्या वेळा तुमच्या सेवेच्या अवधेन तुमी आसतना तुमकां भिरांत भोगल्ली आसा गी? आतां कोणी जर तो सांगता ताका बेन दिसना, इज रॉंग. पूण इफ यू डोंट किल दॅट पर्सन ही वील किल यू. करेक्ट. इफ यू डोंट रिॲक्ट, सो आर्मींत, एअरफोर्सांत, नेव्हींत तुमी रिॲक्ट करूंक ना, तुमी ॲक्ट करूंक आसा. जर तर आमी आमचे प्लॅनिंग अशें आसा, जर तर आमी येणे वेताना आमकां जर तर ऑब्स्टिकल मेळ्ळें, आमी दुसऱ्या जाग्यार येता. आमची रिजर्व्स आसात. We have a lot of reserves. We have a lot of alternate plans. So there is no question of fear. Nahi. Later. Okay. But initially there is a fear. तुका बेस कटी पहिल्या दिसा म्हणजे 71 आमी एंटर जाताना आर्टिलरीचे शेल्स लेफ्ट राईट सेंटर पडटात. LMG, MMG न्हीद येना रातीक. राती तुम्ही जागेच असतात. दुसऱ्या दिसाच तिसऱ्या दिसा सवयच जावन मागीर देन यू आर यूज टू इट. इज लेट्स सी. पूण देर इज फियर. नाही, खंडीत आसा, खंडीत आसा. भोव बरें. 2 झुजांनी तुमी झुजोन आज तुमचो तो अनुभव सांगता आसतनाच ताका पूरक जावन आनी एक सवाल विचारूंक येता. जायतीं जाणां जीं आपल्या रक्षण शिबंदेक आपल्या भुरग्यांक धाडिल्लीं आसा, जीं आवय बापूय आमचें हें कार्य पळयतात, आनी तुमी शिबंदेन आसल्यात मात न्हय तुमच्या पुताकी शिबंदेक धाडलो, ह्या दोन्ही रितीचो अनुभव तुमच्या लागीं आसून ह्या आवय बापायक, ह्या वडिलांक कितें सांगूंक अपेक्षितात? वंडरफूल जॉब. तुमी जर तर तुमच्या भुरग्यांक डिफेन्स फोर्सान धाडला, तुमकां देवाचें मेसा मस्त मेळटलें. तुमकां एक गजाल हांव सांगोंक आसा. आर्मी डिफेन्स फोर्सांतलें प्रोफेशन खंयचेंच ना. थंय जीव दिवन आपल्या देशाची रक्षण करचें हें चान्स. इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव लायफ फॉर युअर नेशन. This is the job of an army person. This is job of a defense person. Do it well. There is no other job can give you more satisfaction than giving your life to the nation. माझा पूत सरला, but I am proud that he martyred for the nation. I am proud of it. I would have been prouder अगर जर तर तो हेच गजाल लढायन जाली तर. I would have been happy. So तुम्ही जर तर तुमच्या भुरग्यांक धाडला, be proud of it that you are sent your children for the nation. भोव वापरपाय. जरी तर आज आमी समाधानाचे आनी संतोषाचे जिवीत चरताव, आमची भुरगीं, आमची कुटुंबदारां एका रितीच्या भोव अपुर्बाच्या खुशाली वातावरणात जियेताव, ताका कारण आमची भद्रतेची सिबंदी, आमच्या रक्षणाची सिबंदी, आमची मिलिटरी ती थंयसर आमचें रक्षण करता. कसल्याच रितीच्या अनाहुतांक आनी अवघडांक अवकाश दिन अशें आमी संतोषान जिवोवच्या खातीर दीस आनी रात वावुरतात. आनी असल्यांक आमी चेपे उखलता. तुमची भुरगीं आसात तर तुमी अभिमान पावा, त्या विशयान निजायकी अभिमान पावा आनी उल्हासीत जाया अशें हांव सांगता आसतना एक चिंता तुमच्या मुखार दवरता. द मोस्ट पेनफूल टियर्स आर नॉट द वन्स that fall
from your eyes and cover your face is the ones that fall from your heart and cover your soul. जिंदुका तुझ्या दोळ्यांतान देऊन पोल्यार देवतात या जिरतात ताच्या प्रास तुझ्या काळजाक रेवड घाल आत्म्याक रेवडतात ती दुकां चड कंतिश्ट करतात काय. कर्नल सरावो, रक्षण सिबंदी जावंक अपेक्षुंच्या उमेदवारांक आर्मीन जावं दी, एअरफोर्सान जावं दी, नेव्हीन जावं दी, भरती जावंक अत्रेकच्या आमच्या तरणाट्यांक तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात? डिफेन्स बरीच एपॉलिटिकल म्हणटा डिफेन्स ऑन पॉलिटिक्स ना. जर तर तूं एफिशियंट आसाय, तुजें काम बऱ्या तरेन करताय, तुका प्रमोशन खंडीत मेळटलें. देर इज नथींग स्टॉपिंग यू. तुजें हेल्थ बरी जायचें, फिजिकली फिट जायचें, तुवें आपलं क्वॉलिफिकेशन्स करीचे, तुका 100% प्रमोशन मेळटात. प्रॉब्लेम आजकाल येता की फिजिकल मेडिकलांत जे म्हाका आयिल्ले, म्हाका हार्ट प्रॉब्लेम आयिल्ले. जर तर हार्ट प्रॉब्लेम जर नातलें तर म्हाका कोणी वयर रँकाक कोणी स्टॉप करचें कोणी नातलें. इट्स ओन्ली दॅट फिजिकल प्रॉब्लेम. त्या खातीर तुमी जो बी आर्मींत या एअरफोर्सान जॉयन जातात, आपली फिजिकल फिटनेस दवरा, आपलें काम सिन्सियरली करा, ऑनेस्ट. तुमच्या काळजान तुमकां गोत्ता कितें करता, तुमच्या यू नो वॉट यू आर डुईंग. डू दॅट सिन्सियरली. I am telling you, as a colonel who served for 37 years in the army, nobody can stop you achieving the limit which you aspire. नाही बहु वापर बाय. मिलिटरींत असताना वयल्या हंताचे ऑफिसर्स शेकेल्या हंताच्या शिबंदेक शोषण करतात म्हणले आम्ही काही ऐकला. हे सतगी रॉंग, एब्सोल्युटली रॉंग. हांव म्हजें एग्जाम्पल पळय. आय वॉज एन एअरमॅन, आय वॉज अ कॉर्पोरल. आय वॉज एनकरेज्ड. आमचो तुमकां गोता संपूर एडी नट्ट म्हणून, ही वॉज विथ मी. ही यूज टू एनकरेज मी. यू स्टडी, यू आर टॉल, यू आर फिजिकली फिट. आय एम टॉकिंग अबाउट तशें. नाव ड्युरींग माय टायम, म्हज्या टायमार, जेवन आय वॉज अ कमांडींग ऑफिसर, हांव एनकरेज करतलो जवानाच्या, सुबेदार्स, हविलदाराच्या भुरग्यांक कोचिंग कर, तांकां ऑफिसर कर. आता कोणी जर तर तुमकां सांगता की सिनियर ऑफिसर्स ट्रबल दितात, रॉंग. आय एम टेलिंग यू, it is 100% wrong. There is nothing. We live like a family. In the commanding officer is the father, his wife is the mother. कळलं प्रॉब्लेम जाल्यार तांची बायल मनशां जवानांची, हवलदाराची, स्पेशली म्हजी बायल डॉक्टर जाल्यार ती येतात. कांय प्रॉब्लेम आल्यार म्हाका कळटलें. संजय म्हणसर कळ्ळें प्रॉब्लेम, उदक येना थंय, कित्याक उदक येना. हांव जर तर टेलिफोन एक कर, ते उदक वळ येतलो थंय. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट कायंड ऑफ थिंग. जर तर कोणेंय जर तर तुमकां सांगलां द सिनियर ऑफिसर्स ट्रबल ज्युनियर्स, इट इज एब्सोल्युटली रॉंग स्टेटमेंट. नो, खंडित भो वापर बाय. भारतीच्या मिलिटरींत जशें तुवें वडल उल्लेख केला, पूण तरी पूरक जावन विचारचें तर भ्रष्टाचाराची सावळी घुसल्या म्हणलें ही वाडावळ आमकां खंय पावयत वैगी? It is not affecting soldiers. It doesn't affect the soldiers. It might affect army headquarters and naval headquarters, air force headquarters, Rafale Air Force. Can't get that. How does it matter to a pilot? That's true. How does it matter a gunner, artillery fire? How does it matter to him as long as he gets a gun which fires? Correct. Fires well. Aircraft तो आमच्या रिक्वायरमेंटाक मीट जाता. As long as he gets that, he is quite happy about it. This corruption and all, it is only at the highest level, and it has not come into the defense forces at all. बरं. भारत आणि पाकिस्तान आज एका रितीच्या थंड झुजांत व्यस्त आसात. प्रत्येक जावन गडीर तांचे तंटे मुगदल्लेच नात, पूण हे एक झूज जावन बदलूंक अवकाश आसा गी, चान्स आसा सादगी? A very difficult question. बॉर्डरांत हांव आतां रायट फ्रॉम भुज
सैचीन म्हणसर गेला. स्मॉल मायनर फायरिंग्स जातातच जातात, पूण आय डोंट थिंक इट विल एस्कलेट. इट विल एस्कलेट इन टू वॉर. नो. आणि हांव चिंता आतां पोरसोर तो रिपोर्ट आसल्या उपरांत हांव चिंता पाकिस्तानाक धैर्य येवचें ना कोणना, बिकॉज वी आर द 5th powerful nation as far as the army and military strength is concerned. You are very right. You are very right. Militarily we are very strong. It is not 1962. It is not 1962. We have taught them a lesson in 1965. So 1965 lada nobody was a winner. No, it is wrong. I have participated. 1971 we showed the world nobody no army including Second World War ant 97,000 prisoner ang konne kani in 10 days war. Why? It is that's what I said. He says we are a very strong army. आम्ही सांगा ना मात्र आणि सांगचे गरजेना आणि Pakistan has got no guts to no. ओके. बरें. भारतीय वायुसेनांत आमचे बॉल संवसाराच्या हेर देशांक तुलन करता आसतना आमी खंयच्या पावंड्यार आसाव? आय एम स्पीकिंग अबाउट द एअरफोर्स. United States, France, United Kingdom and China. Tansu Air Force is a quite strong Air Force. They are better aircraft. Amchegade borrowed. Okay. We have at Russian aircraft asat America. Amchegade American aircraft. We are not all that. But we are the 4th strongest Air Force in the world. I see. Yeah. We are the 4th. Okay. So, if Pakistan has got some ideas, tell them to keep quiet there itself. We will sort them out. Before they take off, we will finish them off. Before they take off, we will finish them off. आणि हे बॉल आणि हे आमची सकत ह्या देशाची हांव चिंता सामान्य लोकांक कळीत ना. जे कितें माध्यमांनी पत्रांनी येतात ह्यो ल्हान ल्हान गजाली ह्यो सगळ्यो राजकीय प्रेरीत जावन आसतात, पूण निसकत जी कितें आसा ती आमच्या देशाक रक्षण दिवंक आनी संवसारांत आमी कितें म्हणलें बॉल हेरांक दाखोवंक केदांय साध्य आसा आनी सदांच तयार आसा अशें हांव लेखतां. बरें. झुजा अवधेंत इतर वेळांनी तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखिल्लें एक साहसीक घडीत आसा तर खंयचें? हांव सिक्किमांत आसलो. सांजेचो वेळ सिक्कीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. थंय आमी सप्लाय व्हरूंक गाडी स्टॉप करता. बरी अशी हिली टेरेन आनी एक गाडी आयली. तो आमी एक्चुअली ऑर्डर आसा गाडी जर तर रावता तर ब्लॉक फातरा बरी एक हर एक गाडी एक आसा. तो ड्रायव्हर उठोन त्या गाडयेक तो दॅट चॉक म्हणटा ताका दवरूंक गेलो. तो व्हिकल मूव्ड. The driver was stuck between the two vehicles. Okay. The driver was stuck between the two vehicles. आता काय करताय जर तर ही गाडी हल्ल्या तर चिड्डून सारखे आम्ही सकड आशिल्ल्या आम्ही काय केलें सकड मेळून त्या गाडयेक वी लिफ्टेड ऑफ द व्हेकल अँड सेव्ड दॅट पर्सन. दिस आय एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द स्पिरिट वी हॅव. आम्ही कोणाक मरोक दिना. वी फाईट इट आउट. भोव वापुरबायचे एक आनी हांव चिंता तुमच्या जिवितांत ते विसरूंक जायनातले घडीत न्हय. बरें. तुमच्या सेवे अवधेंत तुमच्या पतीने सो सांगात तुमकां कितल्या वांट्याक मेळ्ळा? लॉट म्हणून सांगल्यार म्हजी मिसेस डॉक्टर आनी फर्स्ट ऑफ ऑल कोणी सीक जाल्यार द फर्स्ट कॉल वॉज टू द कर्नल सेराओ या मेजर सेराओ. उनका वाइफ डॉक्टर है ना, उनका पास जाओ अच्छी दवाई देती है. थंय तो आमकां मस्त फीडबॅक मेळटा. एडमिनिस्ट्रेशनाक तुज्या बायले असो मस्त वांटो आसा. जर तर इफ द सोल्जर्स म्हणटा दे मार्च ऑन द स्टमक, जर तर तुजी स्टमक म्हणून सांगलें तुजी वेलफेअर तुका
तुझ्या फॅमिली विशयांत कांय फिकीर करची गरज ना, तर तू यू गिव युअर बेस्ट. दिस इज वॉट माय वाईफ डीड. लुक्ड आफ्टर द. आणि एक ल्हान विशयान आमी हिमाचल प्रदेशांत जाल्ले, थंय आमी पुरो एक्सरसायज पाकिस्तान बॉर्डर एक्सरसायज घेताना बायल मनशां फाटल्यान एक भुरग्याचें मरण जालें. भुरगें ल्हान भुरगें हिंदुवांची आमचे दे डोंट टच द डेड बॉडीज. सो म्हजे बायलेन बिंग ए डॉक्टर गेव ए ते एक नर्स आसली मिसेस आलुवालिया म्हणून, ती दोगां मेळून नर्स आसा. then we did all that. This has got tremendous effect. Small एक तूं ल्हान कार्यां केल्यार ह्या कार्यांत तुजे हांव कमांडिंग ऑफिसर जावन फाटीं वेताना म्हणल्यार म्हाका दुसऱ्या पोस्टिंगां वेताना सगळे म्हजे रेजिमेंट म्हजे बायले काड रडटाले, हले मनशां मेळनात म्हणून. आय एम टॉकिंग अबाउट दीस सॉर्ट ऑफ लव एंड एफेक्शन and you can produce wonders. भोव अपुर्बाय या सोबीत पळयणार भोव अपुर्बायच्यो गजाली, साहसीक गणितां, जायत्या वट्ट भरसून जोडिल्लो अनुभव तुमकां आज गोडसाण दिता आसतना दायजी वर्ल्ड 24/7 तुमचो हो अनुभव वांटता आसतना आमच्या वीक्षकांक तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात? आपल्या भुरग्यांक डिफेन्स फोर्साक धाडा. कांय एक्सिडेंटां जातात, एक्सिडेंटां हांगा हांव पार्टी येताना पॉलिटेक्निक कडेन कितें जायत म्हाका गुर्तू ना. कितें सांगचें म्हणटा म्हजो पुताचें एक्सिडेंट जालें सरलो. एक्सिडेंट जातात पूण आर्मी, एअरफोर्स, नेवी बारी बरें सर्वीस. आजकाल पे स्केली बरो आसा, पेन्शनी बरें मेळटा. त्या खातीर आनी देशाचो मोग जर तर जायजे तुमच्या आमच्या हांव आनी एक ल्हान विशय सांगता. कितें म्हणटा म्हज्या फॅमिली विशयांत पोर मॅच जालें 2020. हांवें बेश्टें सांगलें काल लोकांन उपद्र केले, काल इंडियान तशें जाता. म्हज्या पुताक कठीण राग. नाही सकड साऊथ आफ्रिकान ती जाल्लें, ब्रेजिलान ती जाल्लें जाता. आय एम टॉकिंग अबाउट इफ वन पर्सन is in the army, in the defense force, the love for the nation comes. Love your nation. आमच्या देशा बरी देश मेळचो ना, खंयच मेळचो ना. आतां गल्फांत आसात कळ्ळें वॉट आय एम टॉकिंग. पयशे आसात बट यू कांट गेट लव एंड एफेक्शन. सारकें. सो लव युअर नेशन. भोव अपुर्बायचें हें चिंता पूरक. आज आमच्या देशाचो प्रेम, देशा वयर मोग आमी वाडोवची गरज आसा. देशा विशयांत आमी नकारात्मक गजाली मस्त उलयता, आमच्या मुखेलपणा विशयांत, आमच्या समस्ये विशयांत, आमच्या प्रॉब्लेमा विशयांत, आमच्या राजकारणी विशयांत, आमच्या खेळगड्या विशयांत, सगळ्या विशयांत असली माध्यमां, असली पत्रां, असली भाशणां, असली कार्य सगळीं कुडसून आमी पळया सडटा नकारात्मक गजाली आसात. आनी हाका लागून आमच्याच देशा विशयांत कितें बऱ्यो गजाली आसात त्योच आमकां कळीत नात. निजायकी एक भोव अपुर्बायचो सुंदर देश हो, आनी ह्या देशान हर जाती कातीचो लोक मोगान जियेता. नकारात्मक गजाली बगलेन दवरया आनी भोव बऱ्यो गजाली वेंगून खाण घेया आनी एक सुखी समृद्धीचें जिवीत ह्या देशान सारूंक साध्य आसा म्हणलें संवसाराक दाखोवया. आयच्या ह्या प्रसंगाक आपलो अनुभव आमचे समोर उक्त्यान वांटून घेतलेल्या कर्नल जॉन सेरावो तुमकां दायजी वर्ल्ड 24/7 आमच्या शिबंदे तर्फेन, वीक्षका तर्फेन हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक. सर बरें मागता. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. इट वॉज अ प्लेजर. थँक्यू. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, एक पद एका मनशाची मनोस्थिती घडयेन बदलूंक शकता. एक आलोचन संवसाराचकच बदलावण हाडूंक शकता. एक मॅट नव्या पैणाक सुरवात जाता. एक निर्धार जिविताची दिशा बदलूंक शकता. एक हांसो देखतेल्या मनशाक भरवसो दिता आनी एक बरें उतार जिविताचो शेवट बदलावणान बदलून एक नवें साव हाडूंक शकता. असलेंच चिंतप व्यक्त करच्या एक मात इराद्यान आमची माती आमची मनशां हें कार्य फाटल्या 1.5-2 वर्सां तावन चलत आसा आनी असो इरादो असो शेवट तुमच्या मुखार दवरता. तुमच्या जिवितांत बरें वातावरण, बरो एक मनोभाव उपजोवन दी,
बरी आशा जिवंक तुमकां लाबोवन दी अशें हांव अपेक्षितां. तुमचें सदांच बरें जावन दी अशें मागता आसतना परत तुमी अत्रेकान राखून रावा. नव्या मनशा समेत नवें चिंताप, नवीं सवालां घेवन मुखल्या हप्त्यान ह्याच वेळार नवोसो प्रसंग तुमच्या मुखार सादर जाता. आमची माती, आमची मनशां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.